Santosan ullasan binwashi kalsa balidan betun Bapa mandiran samlya Bhaktin manan katya kalsan kutma spiritan महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उत्तर तुझे ऐकून काशेता जियेते पालच्या कृपा मागता जीविताच्या उलट्या कत्रेता सासनिक जीवित दिमून परता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ह्या मिसाचे इरादे ह्या परी आसात. 5व्या जल्माच्या दिसा मीस दिता लॉय क्रेसना डिसोजा 80 वर्सांच्या जल्मा दिसा विन्नी तावरोच्या जल्मा दिसा ताची कुटुंबाची आणि ताची भुरगीं हे मीस दितात. प्रमिला मरिया डिसोजा जल्मा दिसा अर्गामीस दिता जसिंता मरिया मेलरिया मेनेजाच्या जल्मा दिसा एलॉय लोबो जल्मा दिसा सिल्विया जानेट कॅस्टलिनो लविना कॅस्टलिनोच्या जल्मा दिसा अर्गामीस दिता. सांगात अर्गामीस दितात मार्गरेट डिसोजा आणि कुटुंब, सिसिलिया लुईस आणि कुटुंब, नील डिकोन्ना, एरल रॉश, सिरिल पिंटो आणि कुटुंब, मेल्विन डिसोजा, निशाल डिसोजा, निशान डिसोजा, कियारा आणि कॅथलियन बर्बोजा. सांत आंतोनिक अर्गामीस दितात मेलरिक आणि Asunta Fernandes. बाळका जेजूक अर्गामीस दिता जुलियाना फर्नांडीस आणि कुटुंब. आलिस मेरी डिसोजा हेजी काळजाची सर्जरी बऱ्या तरान जावच्याक मीस दितात सतीश डिसोजा. एक प्रत्येक इराद्या बसत एक ऑपरेशन सक्सेसफुल जावच्याक मीस दितात जॉर्डन. सिल्वेस्टर नाझरेत हाच्या पहिल्या वर्साच्या अंतरलेल्या पहिल्या वर्साच्या उडासाक मीस दितात एब्राहाम नाझरेत आणि तांचे कुटुंब. फ्रांसिस डिसोजाच्या आत्म्या खातीर पॉल डिसोजा आणि कुटुंब. कुटुंबांतले आल्मा बसत ऑल्विन फेर्नांडीस, एस्टन फेर्नांडीस, स्टीफन पायस, रिचर्ड पायस, मेरी डिसिल्वा. रोनाल्ड जुलियस डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मेरी डिसिल्वा रोनाल्ड जुलियस डिसोजाच्या आत्म्या खातीर लीना डिसोजा. जेसी रेगोच्या आत्म्या खातीर लिनेट आणि जॉसी पिंटो. जुलियाना आणि वलेरियन मेनेझच्या आत्म्या खातीर उल्हास मेनेझस. आयरीन डिसोजाच्या म्हयन्याच्या उडासाक मीस दितात फ्लाविया आणि विल्मा डिसोजा. पुलगतरांतल्या आत्म्या खातीर लीना डिसिल्वा. कार्मेल आणि जेन डिकुनाच्या आत्म्या खातीर एमी डिकुना. इग्नेशियस आणि वेलिता डिकुनाच्या आत्म्या खातीर एमी डिकुना. कुटुंबांतल्या आल्मा बसत लुसी मोंतेरो. कुटुंबांतल्या आल्मा बसत कामिल डिकुना. हेलेन डिकुनाच्या आत्म्या खातीर लेतिशिया पिंटो आणि निशा वेगस. मार्सेल आणि एलिझाबेथ हांच्या आत्म्या खातीर तांची कुटुंबादारां. जोआना डिसिल्वाच्या आत्म्या खातीर डॉल्फी सल्डाना. आलिस फेर्नांडीसच्या आत्म्या खातीर डॉल्फी सल्डाना. वॉल्टर फेर्नांडीसच्या आत्म्या खातीर डॉल्फी सल्डाना. जुलियाना रॉड्रिक्स हांच्या आत्म्या खातीर सिसिल लोबो आणि कुटुंब. कार्मिन रॉड्रिक्सच्या आत्म्या खातीर सेलिन लोबो आणि कुटुंब. बाजिल लोबोच्या आत्म्या खातीर सेलिन लोबो आणि कुटुंब. मार्गरेट आणि जेम्स डिसोजाच्या आत्म्या खातीर साकेश आणि अश्विता. मेरी कुटुंब आणि जेरोम डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर जेसन आणि मिशेल. क्रिस्टिन फेर्नांडीसच्या आत्म्या खातीर साकेश आणि अश्विता. जुलियाना फ्लॉरेन्स हांच्या आत्म्या खातीर डायना. रोनाल्ड वेगसाच्या आत्म्या खातीर रॉयल वेगस. कुटुंबांतल्या आल्मा बसत सिरिल पिंटो आणि कुटुंब. नातालिया डिसोजाच्या आत्म्या खातीर सिरिल पिंटो आणि कुटुंब. कुटुंबांतल्या आल्मा बसत इनास आणि कुटुंब. जॉन अरोजा हांच्या आत्म्या खातीर विन्सेंट डिसोजा आणि कुटुंब. मोनिका आणि जॉन पिंटो. मार्गरेट आणि जोसेफ अँटनी. लिली आणि थॉमस डिसोजा. रीटा आणि पीटर पिंटो हांच्या आत्म्या खातीर मीस दितात विन्सी डिसोजा आणि कुटुंब. पुलगतरांतल्या आत्म्या बसत
तशेंच आलिस फेर्नांडीस, तेरेजा मुल्ला, एलेक्स डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर बेनेट डिसोजा, कुटुंबांतल्या आत्मा पासत आयरीन मोंतेरो, पुलकत्र्यांतल्या आत्मा पासत डॉमिनिक बर्नर्ड डिसोजा आनी कुटुंब, सिप्रियन वेगसाच्या आत्म्या खातीर आर्विन वेगस, कुटुंबांतल्या आल्मा पासत आयरीन पेरेरा, फ्लोरिन आनी फिलिप रेगॉनच्या आत्म्या खातीर जुलियाना पिंटो, कुटुंबांतल्या आल्मा पासत जीवन फेराओ, लीना डिसोजा, तेरेजा डिसोजा आनी कुटुंब, सिसिलिया मोनिसांच्या आत्म्या खातीर लेस्ली आनी मर्लिन, पुलकत्र्यांतल्या आत्म्या खातीर जुलियाना फेर्नांडीस आनी कुटुंब, फिलिप आनी कार्मेन रॉड्रिक्सांच्या आत्म्या खातीर जुलियाना फेर्नांडीस आनी कुटुंब, लिली डिकोस्टाच्या आत्म्या खातीर हिल्डा डिसोजा, एस्पारोस आनी दुल्सिन डिसोजांच्या आत्म्या खातीर हिल्डा डिसोजा, मिशेल पायस आनी एल्बर्ट डिसोजांच्या आत्म्या खातीर हिल्डा डिसोजा, गब्रिएल आनी स्टेलो डिसोजाच्या आत्म्या खातीर हिल्डा डिसोजा, अनिल जोसेफाच्या आत्म्या खातीर आशा जोसेफ, अलेक्स मोरस आनी कुटुंबांतल्या सर माल्मा पासत जॉन रेनी फेर्नांडीस, सिल्वेस्टर आनी स्टेल्ला मिरांदा, फ्रांसीस कॅथरीन आनी कुटुंबांतल्या सर आल्मा पासत जॉन रेनी फेर्नांडीस, जेकब आनी क्रिस्तीन पिंटो हांच्या आत्म्या खातीर चार्ल्स पिंटो आनी कुटुंब, इग्नेशियस आनी हेलेन रस्किन हांच्या आत्म्या खातीर चार्ल्स पिंटो आनी कुटुंब, कार्मेलीन मोंतेरो हिणें अंतरून वर्साच्या उडासाक मीस दितात विल्बर्ट तावरो मुंबय, कार्मेन डिमोलाच्या आत्म्या खातीर मीस दितात विल्ब्रेट तावरो मुंबय, कार्मेलीन मोंतेरोच्या अंतरलेल्या पयल्या वर्साच्या उडासाक विल्ब्रेट तावरो आनी तांचे कुटुंब मुंबय, कुटुंबांतल्या सर वाल्मा पासत फ्रेडरिक मिरांदाक आनी तांचे कुटुंब, फ्रांसीस डिकोनाच्या आत्म्या खातीर शीला लुईस, फ्रांसीस सिक्वेराच्या आत्म्या खातीर शीला लुईस, स्टेल्ला डिसोजाच्या आत्म्या खातीर शीला लुईस, जॉन तेरेज लिगरी मेनेझस हांच्या आत्म्या खातीर एंटनी कार्मेन मेनेझस, सायमन लुईसाच्या आत्म्या खातीर शीला लुईस, रायन आनी प्रिया फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या खातीर निशिता फेर्नांडीस आनी कुटुंब, 10 वर्सांच्या एका बालशाच्या बऱ्या भलायके खातीर हे मीस दितात विल्सन आनी प्रिमा पिंटो, आपल्या जल्म दिसा सॅम्युएल मार्क रॉड्रिक्साच्या जल्म दिसा मीस दितात प्रेसी डेसा. ह्या सर्व इराद्यां बराबर आमचे वैयक्तीक इरादे ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भेटोवन दिवया. मोगाच्या भाव भयणीनो, विंसवण करची समर्थ आमाचो मेस्त तांकां आसा. आमी सर्गींच्या राजा खातीर नेमी आरलेलीं मनशां. आमकां सर्गींचें दायज जोडूंक सर्गींच्या जेवणांत बसूंक आपोवणें आसा. पूण जायतेपणी आमी सूख विंसवण करता आनी संवसार संगतीक आनी त्या बंदपासांत आमी शिरकता. तर खरी विंसवण करून सर्गींचें राज जोडोवंक आनी देव बापा समकर त्या जेवणांत हजर जावंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी आदारलेल्या सर पथकांचो उडास काडया आनी दुखदन देव बापा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें आमी मागया. सांगता आमी मागया. हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत संस्कार मोरये सगळ्या देवांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परादेवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kaklulka, Somia kaklulka, Krista kaklulka, Krista kaklulka, Somia kaklulka, Somia kaklulka. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा, आमच्या काकुलदार बापा, तुझ्या
आदारान मात्र तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बसयलेलें चूक सोडोंक आमी धांवतना वाटेर आदलोन पडना जावच्याक तूं सामका सांबाळ म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. साम पावलून पिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, तुमचें मौन क्रिस्त जेजूचें मौन जावं. सायमन तो देव, तरी त्या समाज समर्पणाक तो लबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो कर मरणा पर्यंत, क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका ती उंच उबारलो आनी सर वप्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली बागव जैमून ह्या नांवाक हर एक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जैमून हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. व्हड सभेन सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. व्हड सभेन सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. तुजी स्तुती करतल्या उजेर म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो. गरिबां जेवण खावन दोशी जातली. सर्वेस्परा सोदता ती ताका नावारतली. तांची काळजां शांतीन जियो सदां काल. व्हड सभेन सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. सगळे पृथ्वीचो लोक जागो जावन ताजेशी पडटलो. हे राष्ट्र मदली जनांगा ताच्या पांयां पडटली. कित्याक सर्वेस्पर राजवट चलयता. राष्ट्रांचेर पदवी चलोवपी एकलोच तो. ताच्या पांयां पडटले संवसारांतले व्हड व्हड मनीस. व्हड सभेन सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. हांवें ताच्या पासत जियेतलो. म्हजी भुरगीं बाळां ताजी सेवा करतली. फुडले पिळगेक सर्वेस्पराची खबर परगडटली. आजून जल्मनांतले परजेक ताचे बरेपण गाजयतली. हे सगळे केला सर्वेस्परान अशें म्हणटली. व्हड सभेन सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. येया म्हजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टताल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशव दिता म्हणटा सुमी. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका परमारे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तवळ जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यानं जेजू लागे म्हणलें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सै. जेजून ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एकल्या मनशान वोडयेक जेवण केलें आनी जायत्यांक आपयलें. जेवणाचो वेळ येताना सगळें तयार जालां येया म्हूण आपयलेल्यांक सांगूंक ताणें आपल्या साकराक धाडलो. पूण ते सकड एक सारके निभा दिवंक लागले. पयलो ताका म्हणालो, हांवें एक शेत मोलाक घेतलां, तें म्हाका वचून पळोवंक येजय. देखून ताये कर म्हाका माफ कर. आनी एकलो म्हणालो, हांवें 5 जोतां पाडे घेतल्यात, तांची परिक्षा करून पळोवंक म्हणून हांव भायर सरलां. देखून म्हाका दया कर माफ कर. आनी तिसऱ्यान म्हणलें, हांव काजार जालां तितलोच, देखून म्हाका येवंक जायना. साकर पाटी आयलो आनी सगळी गजाल ताणें धनियाक सांगली. धनी सगळोसो रागार पेटलो आनी साकराक सांगी लागलो, तुर्तान भायर सरन शाराच्या रस्त्यांनी आनी गल्ल्यांनी वचून आनी सकट दुर्बळ्यांक, पांगळ्यांक, कुर्ड्यांक आनी तोट्यांक आपोवन हाडये. उपरांत तो म्हणालो, सायबा, तुजे उपमे प्रमाणे सकट करून जालें, पूण आनीक जागो आसा. तवळ धनयान साकराक सांगलें, तर तूं राज रस्त्यांनी आनी वय बागलेच्या वाटांनी वच
आनी लोकांक बोळान भितर हाड अशें बरो म्हजें घर. हांव तुमकां सांगतां, जांकां आपयलें तांचे मदलो कोणूच म्हजें जेवण साकोवंक पावचो ना. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची 2 वाचपां आमी आयकलीं आनी ह्या 2 वाचपांनी एक द्वंद्व भास वापरची, द्वंद्व विचार आमच्या मुखार प्रस्तव जावचो आमी पळयता. 2 एकामेकाक विरोध करचो विचार, एक तराचें विडंबन वा इंग्लिशान सांगचें तर डायकॉटॉमी म्हणटा आमी. सर्गींच्या राजाच्या जेवणाक कोण योग्य म्हणलो एक पयलें सवाल. आनी ह्या एका सवालाक, ह्या एका विचाराक सोम्याची जाप ओपारी मुखांतर. आनी ह्या ओपारी मुखांतर संवसारी संगतीच्या बांदपासांत वा ताच्या वस्याक वळख जाल्ल्यांक सर्गींच्या राजाच्या जेवणांत भितर सरचें कश्टांचें तांकां असाध्य म्हणलें सोमी शिकयता. आनी ह्या वोवळ्यांक आपोवन हाडूंक वेता आसतना थंयसर 3 निबां आमी पळयता. पयल्या मनशाचें नीब जावन आसा हांवें एक शेत मोलाक घेतलां. दुसऱ्या मनशाचें नीब हांवें 5 जोतां पाडे घेतल्यात ते हांवें पळोवंक वचोंक जाय. आनी तिसऱ्याचें हांव आतांच काजार जालां, थोड्याच तेंपा पयलें काजार जालां. आनी ह्या 3 निबांनी 3 वर्गाचे बंदपास वा 3 रितीचे आशा वा अभिलाशा आमी पळयता. आनी तातूंत पयले एक वसो वा बंदपास जावन आसा दिर्व्याचो, आस्ती बदकाचो. आनी दुसरो बंदपास जावन आसा आपणाच्या वावराचो. आनी तिसरो बंदपास जावन आसा कुशालायाचो. आनी जशें ही निबां दिल्ल्यांक काजाराच्या वा त्या जेवणांत वांटो घेवंक असाध्य जालें, तशेंच संवसारी बंदपासांत आमी जर शिरकल्या तर सर्गींच्या जेवणांत, सर्गींच्या राजांत प्रवेश जावंक कश्टांचें. आनी ह्या ओपारेंत आमी पळयल्ल्या प्रमाणे दुबळ्यांक, तोंट्यांक, आंधल्यांक आनी पांगल्यांक ह्या जेवणांत भागीदार जावंक एक अवकाश मेळटा. कित्याक तांचे थंय कसलींच निबां नातलीं आनी अशें तांकां त्या जेवणांत भाग घेवंक सोंपें जालें. आनी जर आमी बांदपासांतावन सुडका जोडली तर ह्या सर्व संवसारी वस्यांतान आमी पयस सरल्या तर सर्गींच्या राजाक प्रवेश जावंक आमकां सुलभ जातलें म्हणलें जेजू आज शिकयता. हो जावन आसा एक परिभास, एक द्वंद्व विचार सुमी आमच्या मुखार प्रस्ताव करता. देवा आनी मनशा मदल्या, देवा आनी आमच्या मदल्या संबंदांत कितले चड बंदपास आसात तितलो पयस आमचो संबंद. जशें खांद्यार आमच्या व्हड वजें आसा जाल्यार चलचें कश्टांचें, तशेंच आमच्या जिवितांत बंदपास आसात तर आमकांय सर्गींच्या राजा कुशीन समकोवचें, सोम्याच्या संबंदांत जियोवचें कश्टांचें. आमकां आसचे ते सर्व बंदपास, ते वस्तू आसा तो आमकां पाटी वळण धरता. देखून ह्या सर्व संगतींतावन आमी पयस सरोंक जाय. जितली चड संवसारी संगतीक आमची अभिरूच तितली उणी सर्गींच्या राजांतय आनी सर्गींच्या वस्तूंतय आमची रूस. कितली चड आमची संवसारी संगतीक आमची रूस तितली उणी सर्गीं कुशीन आमची रूस. तर आमी कितें करूंक जाय? आज सांत पावल फिलिपिकरांक बरोवन म्हणटा, क्रिस्ताच्या मना परी जावं दी तुमचें मन. क्रिस्ताच्या मना परी जावं दी तुमचें मन. क्रिस्तान आपणाकच कलतो केलो, आपणाकच खाली केलो. क्रिस्ताक एक विंचवण करचो एक संदर्भ येता. क्रिस्त देव सैम बसो,
देवाचा समासमपण आसो, पूण अनेका कुशीन आमची सोडवण करची, हे दोन विचार ताच्या मुखार आसतना ताणें आद्यता खंयच्याक दिली. वॉट वॉज हीज प्रायोरिटी? ताणें आमच्या सोडवणे खातीर चड आद्यता, चड प्राशस्त दिली. आमच्या सोडवणे खातीर ताणें आपणाकच खाली केलो. तो वैभव देवा संगी तो राज करनासलो तो वैभव तो सोडता आनी आमच्या सोडवणे खातीर मनशां सैम घेवन आपणाकच खाली करता आनी कुर्सार आपणाकच पुर्तें खाली केल्ल्या उपरांत आमची सोडवण करता आनी ताच्या उपरांत त्या नंतर परत ताजो तो वैभव तो जोडून घेता. हांव आज आमी विंसवण करीत म्हणटा आसतना तुमच्या मुखार दवरचें सत हें, आमच्या जिवितांत संवसारी संगत गरजेचो, कित्याक आमी संवसारांत जिवोवची मनशां. आमचे आस्त बुदीक गरजेचे, पयशे गरजेचे, पूण केन्ना सर्गींच्या राजा खातीर आमच्या देवपणा खातीर आमी एक विंसवण करी जाय तर आमचो आद्यता खंयसर आसा जाय देवा खातीर. देवाक आमी आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवंक जाय. आमची संवसारी संगती थंय आसचो ती आशा ती तो वसो आमी सांडूंक तयार जाय. जर आमकांच आमी खाली करूंक शकता आनी देवाक पयलो जागो दिवंक, देवाक प्राशस्त दिवंक आमी शकता, तर खंडीत जावन आमकांय सर्गींच्या राजांत भितर सरोंक अवकाश मेळटलो. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्ताच्या मना परी जावं दी आमचें मन. आमकांच आमी खालती करूंक, आमकांच आमी खालतो वा खालती करूंक आमी फुडें सरया आनी अशें सर्गींच्या राजांत भितर सरोंक त्या जेवणांत भागीदारां जावंक आमी प्रयत्न करया. आनी ह्याच इराद्या पासून आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. Carne somiankaniko mogar tuja burgyancho dinwashi kaळजां दिवच्यो जावं त्यो तुज्या मोगाच्यो हुंडो गोवांचो भेटयता बापा वंदकांचो वरपिता तुका कुर्तो मोगाचो एकोटाचो बापा क्रिस्ताकून प्रगती तूं आमकां. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेव. कनवळ्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मळ बेटवणी तुजे मुखार सोडूं, तिका लागून तुजे सुभम काकुळतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर वत म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वंताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलें पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारूक करून तुवें ताका फाटयलोय. पवित्रत्म्या वरवीं अंकर्मनेच्या उदारीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपलो हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती
तुझे महिमेचें कीर्तन एकाच तळ्यान आमी गायताव. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गीन तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावे येता जय. उंसर्गीन तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणीकाराचें हें रगत. पातकांचें मोगसाणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वरावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so gut purgatuja. Gesù melo, Gesù जीवन साला, Gesù novia बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची कास तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, अख्खे प्रिथमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मरे देवाची माय सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदुता, आविलाची सांत तेरेस, कुर्साचो सांत जुवांव, जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेस आनी सर्व काळीं तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकमणांत सरपोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां दीर्घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या मुक्षितां तशें आमची पत्कां आमकोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाचय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीत येवन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक.
सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सय आसूं. माय मोगोस गुर्त जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपुणे लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवंक म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. काळीज म्हजे लायता तुका म्हज्या मोगाळ देवा. नाविशेव तुजे बगार म्हाका म्हज्या कर्या जिवा म्हज्या कर्या जिवा. बलिदान कलवारीचे अर्पण राया जेजूचे अर्पण राया जेजूचे. समाधान हाडटा म्हाका दैवीक देणे सर्गीचे दैवीक देणे सर्गीचे. तूं सोम्या मुजो आदाराने बरवसो जाची वाटेर सांगात तुजो. तूं सोम्या मुजो आदाराने बरवसो जाची वाटेर सांगात मुजो. काळीज म्हजे लायता तुका म्हज्या मोगाळ देवा. नाविशेव तुजे बगार म्हाका म्हज्या कर्या जिवा म्हज्या कर्या जिवा. प्रार्थुया. सर पदवीदार आनी दयाळ बापा, तुजें दैवीक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परजळचें कर. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी गटायन भरलाय. तांतू बसयल्लें सर्गींचें सूख सोडोवंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. देवाभूतन काळजांत जागो जिणेद्वारी पळजांत गाजो. क्रिस्ता सारको आनी क्रिस्ता सुटका शांती सर्वांक लाभो. चलया आमी ना
शेरा जेजू घेवन हरये करा कुरी जाव आमचे बोंदेर मोग जाव आमचे हातेर सोमी आमचो राजा रास करू सगळ्या सुवातेर कुरी जाव आमचे बोंदेर मोग जाव आमचे हातेर सोमी आमचो राजा रास करू सगळ्या सुवातेर मोगाळ पुत्रा सोवे हांव मरे आशीर्वादी आमकां भगवान कृष्णाची कृपेने वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.